होळीच्या दिसा जो एसॉल्ट जालो कृष्णा नायक हो मेन सस्पेक्ट आनी तेजे फ्रेंड्सान एसॉल्ट केलो त्या खातीर 2 डेलिगेशन्स येयले परवरीचे आनी तेंच्यांनी सांगला एक्शन घेया आनी आमी आमचें एक्शन चालू आहा आनी आमचें सर्वेलन्सूय चालू आहा आनी विदीन फ्यू डेज आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा तो प्रमाणे आमी तांकां अरेस्ट करतले। कोण तरी सस्पेक्ट अरेस्ट केल्लो आहा सद्या तरी अजून पर्यंत अरेस्ट करूंक ना मात आमकां नोन आहा ते कोण आहा ते नोन आसा। मेन म्हणटा तो आमचो हिस्ट्री शिटर परवरीचोच तो कृष्णा नायक म्हणटा तो ही वील बी अरेस्टेड वेरी सून। आमचे फ्रेंडाक अटॅक केला कोणे अननोन पर्सन ही सडनली केम at the holy celebration place and he directly started attacking with the knife. So these are the friends of mine, those who were playing Holi, and they were attacked directly without any we didn't know what was his intention behind that, but he directly started attacking with the knife. After one there are you'll find lots of knife cuts. He had come with the knife, a big knife. So I don't know whether it was political intention behind that or what intention behind that of his attack, but I don't know, by other sources I have come to know that he was under the influence of drugs. The motive behind that is still not known, and the people those who have been attacked from Sukur place and from Penade front and from the Salvador Dumont. So all these 3 places have been attacked by that single person with his associates. त्याचे निलेश पार्सेकर त्यांचे बस नाव घेतला तो कोणी भानगडी ना। निलेश पार्सेकर माझो चेडो म्हजो बापूय तेजे लोकांनी बस नाव घेतला भितर भानगडी आहा म्हणून म्हाजो चेडो कोणाच्या भानगडी ना एकलाय माझं कितें आसता मी तेका जीव घालता म्हाजो धाकटो चेडो म्हणून मी तेका जीव घालता तो कोणच्या भानगडी आसता लोकांनी काही हेलो काय होळी दीस तेंच्यांनी कितें केलें मजा केली तेका सल्वा करपाचो म्हाजी इच्छा आनी काय ना। कोणी मारलो तुका मारलो म्हाका म्हाजो चेडो तेजी भानगडी आहा म्हणटा म्हाजो चेडो निलेश पार्सेकर कोणाक मारता म्हाजो चेडो कोणाक मारले म्हणटा म्हाका ते मारूंक वचांक ना कोणाक तो बेश्टो भानगडी भितर आहा कोण म्हणटा तेका लोक सांगतात फॅमिली म्हणजे आमचे लोक हे सांगतात न्ही तेका लागून कितें तो भितर ना तो चडाक मारलो म्हणटा मारूंक ते मारपाची भानगडी ना तो ताणें मारूं ना मारूंक ना भानगडी ना तो बेश्टो मारला तो जाणा तो जाणा खबर ना बेश्टो म्हाका लोकांनी बापायक कामाचो काम आसता इन्स्टिट्यूटचा जे कितें घडलेलें आसा ताका सपोर्ट करपाक म्हणून मी हांगा आयिल्लो आसा आनी जे कितें जाल्लें आसा ही बरी गोश्ट न्हू। आज जवान भुरग्यांक न्ही अशें मारता जाल्यार आमच्या सारक्या जाणट्यांनी करपाचें कितें हे तुमी मातशें हेचेर लक्ष दिवचें आनी हेचेर कारवाय कितें जाता ती गव्हर्मेंटा कडसून जावं या पुलीस स्टेशना कडसून जावं खंयसूनय जावं हेचेर बेगिनात बेगीन कारवाई करता। पयर होळीच्या दिसा जी दुर्घटना थिंग्स विच हॅव हॅपन्ड इज समथींग विच इज रियली सरप्रायझींग इन द वे इट हॅज टेकन प्लेस। एक भुरगो ताजे बरोबर 4-5 वांगडी ताजे घेवन सडनली 5-6 स्पॉटाचेर वता सुरयो काडटात सुरयो भुरग्यांचेर मारता कोयते घेवन येतात आनी दे गो एट अबाउट 5-6 लोकेशन्स आनी दे स्टार्ट एक्चुअली असॉल्टिंग पीपल। डिफेन्स कॉलनी कडेन एक बायक जळटा एक गाडी फोडटा आनी नाच जातात। आतां दिस इज अ व्हेरी सिरियस इशू विच आय थिंक द पुलीस नीड्स टू इमिजिएटली एक्ट अपॉन। DGP कडेन उलयला PI कडेन उलयला लास्ट बिरेस्तारा होळी जाली आज शेनवार जाला अजून पर्यंत दे आर नॉट एबल टू ट्रेस द कल्प्रिट्स आनी सगळे भुरगे सगळे जे आसा द यंगस्टर्स द यूथ ऑफ टुडे ते भडकवल्या कित्याक देर इज नो एक्शन बीइंग सीन बाय द फ्रॉम द पुलीस सायड। वी हॅव बीन वर्किंग टुवर्ड्स अ मॉडेल कॉन्स्टिट्युएन्सी हे एखादी खुबशा दोळ्यान गेल्ले आसा जे एकवटीन प्रेमान काम आमी एक कडेन रावन करतात तिनूय पंचायतीचे सरपंच पंच मेंबर्स ZPs बरोबर काम करतात। हे सिट्युएशन एखादी सारके मॉडेल सिट्युएशन जे आसा ते खूब जाणांच्या एखादी दोळ्यान गेला आसतला आनी ती असंतुश्टा इज कमिंग इन डिफरंट फॉर्म्स टू क्रिएट सिट्युएशन्स सो दॅट वी ट्राय टू रिएक्ट। आय एम व्हेरी क्लियर दॅट आय हॅव फूल कॉन्फिडन्स इन द पुलीस एंड आय एम प्रिटी शुअर दॅट दे वील बुक द कल्प्रिट्स इन द डेज आनी ताज्या फाटल्यान कितें आशिल्लें और ताज्या फाटल्यान कोण आशिल्लो और ताणें कित्याक केला हाजेरूय म्हाका दिसता खुबसो खुलासो जातलो एंड दॅट टायम आय विल बी एबल टू कमेंट फर्दर। बट व्हेरी इम्पॉर्टंट इज द सेक्युरिटी ऑफ द यूथ। तांकां जे मारल्या भुरगे ते
शिकपी भुरगे हू आर लुकींग फॉर देअर फ्युचर आनी असले हातून समज अशें जालें आनी इन्स्टन्स ऑफ पुलीस डज नॉट कम व्हेरी इमिजिएटली देन आय थिंक दॅट कॉन्फिडन्स ऑफ पुलीस गोज तो भंय वता आनी तो भंय आसतलो जाल्यार एक्शन जावचेच पडटलें हें फॉलो अप करून वी वील एन्श्योर दॅट जस्टीस इज गिवन एंड द पीपल हू हॅव बीन बिहायंड दीस or people who have been a part of this assault are booked and taken to task.